advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. Another thing I want to know is why all these cases of rapists, drugs, murders, wrongful arrest. Don't the cops know about what is rightful address? And the last, and I don't think I should say this, but it's time to say this, I'm asking the judiciary, in the face of this evidence where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? हे तुम्ही करावं सांगा, advocateकूय सांगा, and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. Thank you. Calling out to Marian. Okay, UD would like to speak, leader of opposition. हांगा जमिल्ले म्हज्या गोंयकार भाव भयणीदो आनी आपुरबायच्या भुरग्यांदो, आज आमी गोंयकार ह्याच पवित्र भूमीन एकठांय जाले. एक क्लियर मेसेज टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक क्लियर मेसेज टू दिस बीजेपी सरकार की ही हुकुमशाही, ही दादागिरी ज्या पद्धतीन तुम्ही हे हायर्ड गुंडा आणि हे गुंडा चोड या कॅबिनेटान आसात, त्या कॅबिनेटाच्या या गुंडांनी आज ज्या पद्धतीन बाब रामा काणकोणकाराचे अटॅक केलो, कालच्या दिसाक जेन्ना बाब रामा काणकोणकार सांगतालो हॉस्पिटलात रोगता व्हांवताली दोळ्यांनी, मार बसलोलो, बायल रोटाली, सगळे आख्खे बॉडीचेर तेगेले जे मार्क जरी तर चयल्यार इवन हिज प्रायव्हेट पार्ट्स they hit them in a way to show a threat to all of us गोंयकार. आज आम्ही गोंयकार म्हणून हा कसली पॉलिटिकल पार्टी आमकां हिंगा लागोना. आज गोंयकार म्हणून जेन्ना आम्ही मुखार सरल्या तेन्ना आमी चिंतपाक जाय आमचो भुरग्याचो फुडार. आमची भुरगे आज जेन्ना ह्या गोंयांत सेफ आसा काय कितें, आनी कोण हो मास्टर माइंड? एक गँग आसा गोंयांत जो नॉर्थ गोवान ऑपरेट करता. कोण हो मास्टर माइंड? मंत्री, मुखेलमंत्री कोण? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावपाक जाय. हो मास्टर माइंड ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकाराक ह्युमिलेट केलो, दिस वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, टू स्टिफल द वॉइस ऑफ ईच अँड एव्हरी गोंयकार. And this needs to be dealt with very, very strictly. 3 पुसा अटॅक जालो आणि जेन्ना अटॅक जालो तेणे पुलिसाक स्टेटमेंट दिलो की होच एक मनीस आपणा अटॅक कोता म्हणून. जे एव्हिडन्स गॅदर करपाक जाय आशिल्ले 1 ते 1.5 वरांचे एव्हिडन्स गॅदर केले इन द नाईट एट 9 o'clock. आणि टुडे इट इज अ गोंयांत जरी तर चयल्यार हे वाडटा कित्याक? हे गुंडागिरी कित्याक गोंयांत येता? भायले कित्याक हिंगा गोंयांत येता? कित्याक? दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and this government has to be dismissed. All of them have to go home. We do not want your dadagiri. Ami Salazar Soili. Aaj, as opposition, all of us, Magadista, all the political parties are gathered. Here we are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation Magadista, आम्ही करपा नाही. पण या सरकाराक सांगता, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी, जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय, ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्धतीन
हांव एकठांय जायन जोरी तर हो मास्टर माइंड जो मास्टर माइंड आशिल्लो हें करपाक जोरी तर 24 आवर्सान जोरी तर अरेस्ट जायना वी विल टेक द नेक्स्ट कॉल एंड वी विल मेक गोवा even go to the extent of doing Goa band. Stand out मागता विजय सगळे साहेब मासे मुखार येऊन दोन युरीन सगळे सांगिल्ले आहा म्हणून ह्या बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्री राम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडायतात हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडायतात तांच्या तोंडाक शेण लायतात हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां नाजाल्यार तो मनीस एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आणि तोच येवन ताका सारखे खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा ढवळ्याक कॅपिटल सिटीन आणि सरकार कितें म्हणटा बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काढूंक जायना काल तुम्ही पळयलें ताजें खंय तरी त्या फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायना अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें सगळे गोंयकार गोंयांत आशिल्ले गोंयकार गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां हें कितें चल्लां काय म्हणून हें जें जंगल राज्य बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां म्हणजे आम्ही गोंय खंय पावला ते पळोवया तुमी आणि ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजिन सरकार कारणीभूत आहा हाका बेगीनच्या बेगीन ओडोवंक जाय पूण बरयतलो कसो इतले लोक येवन सरकार पडना गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें हांव काय करचो ना तो करतलो हांव ताजे बरोबर आहा म्हाका कित्याक लागता तो करतलो आम्ही ताजे बरोबर आसा पण आम्ही काय करचे ना हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात दुसरो करतलो म्हण रावतात दुसरो करूंक शकना हे तुमचेर आयिल्ले आहा हे आज जर रामा फाल्यां तुमी आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक जर असं मारूंक शकता जाल्यार तुज्या आनी म्हजे खंय वत आहा हे तुम्ही चिंता मरे पयलीं सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो हांव त्या टायमार ओपोज करतालो की NSA वोटीच लावंक जायना म्हणून पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसांन करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA हे लोकांचेर लावंक जाय इतलेंच न्ही जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा जो कोण मास्टर माइंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून तो कोण तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळे कडेन पॅरलायज करचें खंय वता थंय लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें आणि हे करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय गोंय बंद जावंकूच जाय जो खरो कश्टाचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय मिडियान रावंक जाय सगळ्यांनी रावंक जाय कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी ही गोंयची परिस्थिती आमीच हाडिल्ली आहा आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा डीजी सांगता तें आयकून काय फायदो ना
ते उगीच सांगतात हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, हांकां सरेंडर केल्या, हांचे जे कॉल रिकॉर्ड्स काढले पुलिसाचे तुमकां कळटले, हांकां कोणाकूच धरूंक ना. असोसिएशनाचे इलेक्शन जाले, थंय बाउन्सर आसले. कोणाचे बाउन्सर? बीजेपी युवा मोर्चाचे लिडर ते बाउन्सर आसले थंय. आज बाउन्सराचो धंदो, हांचे युवा मोर्चाचे लोक बाउन्सर जाल्ले आहा. बाउन्सरांक हे पॉलिटिकल पोझिशनां दितात. ही बीजेपीची परिस्थिती आज पाविल्ली आहा. आणि ही बीजेपी म्हणटा ती कळंक गोंयच्या नावाक. आणि बीजेपी कारभार करतना आमी पयलीं न्याय दिवपाक जाय रामा सारक्याक. आणि रामा सारक्याक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर एकवट जाय. खूब एक्टिविस्ट आहात ते म्हणटले बाबा तांचे भितरूय कितें सकल आसूंक शकता, पूण सगळ्यांनी आमची बॅटरी जाऊन पावता ना. ना बॅटरी डाऊन गोंयकारांची केन्नाच जावंक जायना. कसली बॅटरी कितेंय जावन जाल्यार कोता येता, पूण खरे गोंयकार, खरे कास्ताचे आमी गोंयकार म्हणून आमी केन्ना दाखयतले जेन्ना हांकां निमी मारूंक लावंक जाय. एक जे गोंय जे परिस्थितीन ताणी हाडला ते तांकां भोगपाक जाय, तांकां गुन्यांव भोगच म्हणूंक जायना. आनी ताणी एक एसटी कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता, राम राज्य म्हणटा ते कितें आशिल्लें? सत्या खातीर आशिल्लें. सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्री राम म्हणटाले आमी. अशे रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हे राम राज्य न्ही. हे कसलें राज्य ते म्हाका खबर ना, पूण म्हाका एक खबर आहा, हे गुंडा राज्य. आनी हे गुंडा राज्य ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना. गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. हो बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणटा चलचो ना. आमी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय. रामाचे फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे. हे करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय. हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता. म्हणजे 2 उतरां आयकले म्हणून तो बरें करूं. थँक्यू. डॉक्टर मारियाना कडेन प्लीज टेक ओनली 2 minutes. प्रसाद गांधी. हॅलो. आमचो गोंयचो जो पूत जावन आसा, सगळे जे रामाक मन काळजांतल्यान मागतात, राम आमचो राखणदार म्हणून, आयज जे गोंयचे आवाज उठयतात आमचे सगळे एक्टिविस्ट, तांकां आमी सगळे राखणदार म्हणून मानतात. कारण जे जाग्यार आयज गोंयाचेर अत्याचार जाता, गोंयाचेर वेगवेगळे तरेचे हांगा नाका संघटीत आहे, संकटाक सगळे आयज आमचे एक्टिविस्ट तोंड दाखयतात. आयज खरेंच जे गोंयकाराक, रामा सारख्या ज्या भुरग्याक हे इनाम फावो काय कितें, हो प्रश्न आमकां प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जाल्लो कडेन आसा, हे इन्सिडेंट आमी केन्नाच माफ करपाना. गोंयच्या सरकाराक हे इन्सिडेंट जाता तुमी बुद्ध शिकयतलेच. आनी ती शिकोवपा खातीर सगळे गोंयकारा कडेन मागता. कारण गोंयकारांनी आज विचार करपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन एक गोंय चल्ले कडेन आसा, खऱ्या अर्थान आमच्या भुरग्यांक फुडार आसाय काय ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदताय काय ना हे सरकार. 2 फावटी नांबेकार अटॅक जालो, गेली मार्चाक जाल्लो, ऑलमोस्ट जावपाक आयल्लो, आनी ह्यो फावटी सगळो अटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्यो अटॅक फक्त एक आमकां गोंयकाराक, जे कोणी गोंय सांबाळपाक सोदता, ह्या लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता, ताका तेणें हाफ मर्डर करून काल धाडलो. ताका जर मर्डर करपाचो आशिल्लो जाल्यार काल ते मर्डर करता आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले. ताका मर्डर करपाक काल फ्री आशिल्ले, इतले फ्री आशिल्ले, तांकां हाफ मर्डर करून आमकां सगळ्यांक तेणें मेसेज दिले कडेन आसा की तुमी जे कोण गोंयचे बद्दल उलयतले तांकां आमी असोच करून धाडूं शकतले म्हणून. आमकां अशें करून शिकपाचें आसा काय ना हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, काल आमी डीजीपी कडेन गेल्ले, आयजीपी मेळ्ळे, ताणें सांगलें आमकां आमी करता आयडेंटिफाय म्हणून. आमकां ते 6 जाण आयडेंटिफाय जाता कांय करत ना. तांचे फाटले मास्टर माइंड जो पर्यंत मेळना आमकां, तोपर्यंत ह्या जाग्यावयले आमी हालचीत ना. आयज फाल्यां कॉल न्ही, आमकां आयजच कितें म्हणटा कॉल जाय, तोपर्यंत आमी हांगचे हालची ना. कारण अशें जेन्ना भुरगीं आमकां फुडारा फुडें वचपाक जाय आनी सरकार डायरेक्ट सरकाराचो हात तेतून आसा हें कळटा. कारण फाटले केसीक कांयच तेगेलें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले कडेन ना. ह्या कोर्स फाटी आतां आमकां वेलची बाबान सांगलें की तेगेले 2 केसी हांगा फायंड आवट जाल्ले कडेन ना.
आमची या गोष्ट फाटली बाब अमित नाईक जे आमचो नेत्रावळीचो एक पत्रकार आशिल्लो तेजेर असो जाल्लो तेगेले केसीचे अजून काय ओपन जाल्ले कडेन ना. सो अशें करून जे आयज खरें कितें उलयता आमची गोंयची मुद्दे कितें उलयता हे लोकांचेर अशेंच अटॅक जावपाचें काय कितें हे आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मागता सगळ्या कडेन की जो पर्यंत हेजे आमकां आयज मास्टर माइंड कोण तें कळना आनी ते काडून ह्या जेली भितर बसयना तो पर्यंत आमी आमचें हालचें ना इतलें मागता. हांव हिंगा एक गोंयकार म्हणून येता खंयचे पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन येयना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की काल जो अटॅक जालो तो आमचे सगळीं गोंयकारांचे अटॅक जालो आनी म्हाका दूख कितें दिसता की आज जेन्ना सगळीं पॉलिटिकल पार्टीजांक कॉल दिलोलो आझाद मैदान भरों जाय आसलोलें ही दुखेश कोणी की लोक कोणी हा ओके आमी सगळे गोंयकार भायर सरों जाय आसलोलें आख्खें गोंय बंद जावपाक जाय आसलोलें विजय सरान आनी वेन्सीन तेणी सगळ्यांनी सांगिल्लें ते भाशेन was happy to beginning उलो आनी टायम वेस्ट करून आमगे कांय जावपा ना. आमी गोंय बंद करून दाखोवपा जाय गव्हर्मेंटाक दाखोवपा जाय की आमचें गव्हर्मेंट पॅरलायज करून जाता म्हूण. येदो लिडर आमी पारा आसतना आमकां तर गोंय बंद करूंक जायना आनी गोंय सांबाळपा जायना आमी गोंय रावपाक कांय अधिकार ना. इतलें सांगून आमकां Advocate Kalus. Kindly speak only for 2 minutes because there are a lot of speakers. Right, the speaker, right? 2 minutes. आमी सगळे आयले हिंगा रामा काणकोणकाराक सपोर्ट करपाक. तो आमचो मुद्दो आसा आयज म्हूण आमी आयले बेसिकली टू सेव डेमोक्रेसी अँड टू सेव आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. लोक कितें बोबाड करता लोक कितें उलयता लोक कितें प्रोटेस्ट करता आनी दिसा दिसा एवरी वीक एवरी म्हयन्यान तुमी पळयतात एक गांवांत दुसऱ्या गांवांत प्रोटेस्ट जातात कित्याक सरकार आमकां गोंय काबार करता. आमचे गोंय काबार जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता आनी लोक रस्त्यार येता तेन्ना सरकाराची आतां टॅक्टीक लोकांक बंद करपाक. आतां पळय हांव एक बारीक गजाल सांगता तुमकां. हे इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक तेजो तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका कळयलें की 3 जाण अक्युज्ड आहात ते हे केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता म्हूण इतलो दम येवपा तांकां इतलो पावर आसपा तांकां इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपा जाय. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय. एक पार्टी बीजेपी तेका अटॅक करतालो वॉशिंग मशीन मोडल्या आनी वॉशिंग मशीनां धुवन तो साफ जालो. असले चोर बीजेपीन भितर गेले सगळे गुंड भितर गेले आनी लॉ अँड ऑर्डर आमी काल पासून म्हणटाले हो अटॅक जाचनी पयले गँग वॉर जाला ड्रग्स चलता रेप चलता सगळे गोंय काबार जालो आहा. आनी पळय तुमी खंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट अपोज करून गेले जाल्यार आमचे कितें आमचे रान कातोतात जाल्यार आमचे न्हंय काबार करतात जाल्यार भायले लोक बाउन्सर हाडटात. बाउन्सर कोणाक धमकी दिवपाक आमगे गोंयकाराक आनी आमगे गोंयकाराक काबार करूंक सोदतात. देखून आमचो एक वोट आसूं जाय. हे सरकाराक आनी हे लोकांक गॉडफादराक सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक तुगे टायम आयलो. तुम सगळे आमी आतां जेलीन भितर उडयतले आनी सरकाराक